कात्या काळजा धन्या तुका भेटयता होवी स्नानांत आमकां नवे रचन केलाय होवी सवेत आमकां नवे मिसांव दिलाय तुज्या उपकाराक करगा पाटयता तुजी दया आमचे देवो उडवाता उतराय तो कत्रेता जिणे तुज्या विभागेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान कांत्या काळजा धन्या तुका भेटयता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसू तुमचे सोबे आसो क्रिस्त दई मोगाळ भाव बहिणीनो जिविताच्या पयणार आमी आसाव आसता एका ना एका घडये आमच्या जिवितांत पिडाशिडाक आकांत अनवारां तशेंच जायते समस्ये आमच्या जिवितांत उपजातात जावं थोड्यांक भलायकेचे समस्ये थोड्यांक मतीचे समस्ये थोड्यांक कुटुंबाचे जाल्यार थोड्यांक आपल्या काजारी जिविताचे थोड्यांक आपल्या वावराचे अशी हर एक संगत आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी जेजूक सोदून वचूंक आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जायत्या पिडेस्तांक जेजू सरशी हाडले आनी जेजू खंयसर वेता म्हूण ताका सोदून गेले ताचे तावन बरेंपण जोडून वय आमच्या ह्या कश्टां आकांतांत आमी निराशी जावन बसचे न्हय जेजूक आमी उलो मारचें या जेजूक आमी सोदून येचें कित्याक ताचे थंय गेल्ल्यांक ताचो आदार मागल्ल्यांक कोणाकच तो निराश करिना कोणाकच तांकां तो फाटीं धाडिना बरेंपण जोडून ते फाटीं गेले तशेंच आमच्या जिवितांत त्याच जेजूचो आदार आमी सोदया पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचेर पिडाशिडा अनवारां आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार आमकां बेजार आयज जाल्यार देवाचेर आमी शीण उसारला या जायते बोटी आमी देवाचेर आड उलयल्या जावं पुरो या आमची जतन घेतल्यांक आमी उपकारी मौन दाखोवन ना जावंक पुरो या सर्व पातकां पासून आनी अस्कतकाये पासून देवा लागचें बोगसणें मागया सगळीं आमी पातकी म्हूण वळखून सांगाता आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत घेवन स्थान सावंक कुवार मुर्गीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या
Baca isang songsari Selespora deva Segincaraya Serpodledar deva Bapa Ami तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या कोण वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच तुका तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे पवित्रत्व्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया आयच्या ह्या मिसाची ते सवा ह्या रितीर आसात अयोना रिशा क्रास्ताच्या 14व्या जल्मा दिसाक अर्गा मरिदान सावन हिलरी आणि आयरीन शोभा क्रास्ता 75th बर्थडे फादर एंटनीच्या बर्थडेक झेवियर सुनील आणि कुटाम बेनेडिक्ट डिसोसा अंधेरी मुंबई जल्मा दिसाक प्रीती कार्डोसा जल्मा दीस 16व्या काजारी एनिवर्सरी नेव्हिल आणि सुनीता कार्डोजा देवतान म्हणल्या स्वरूपकारांक ही अर्गां दितात जोश्वी बार्बोसा मेरी डिसोजा आणि कुटाम रिचर्ड आणि फ्लोरिन डिकोना जॉन डी पेरेरा बरी भलायकी मेळचे खातीर विनोद प्रेम सांतोमायर आपल्या खासकीते सवां खातीर ग्रेटा डिसोजा आणि विन्सेंट डिसोजा देवादीन ग्रेस मेंडीस आणि फिलिक्स मेंडीसाच्या आत्म्याक मायकल आणि रेश्मा आणि रियाना अर्गम बलिदान सावन कॉन्सी आणि विजय कुमार आपल्या 44व्या वेडिंग एनिवर्सरी आमचे सांगता सर आमची इरादे आनी गरज्यो ह्या मिसाची वेळार देवाक समर्पिया बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पयले वसाप जॉबाच्या पुस्तकांतले वसाप जॉब अशें उलोवंक लागलो ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजें न्ही ताचे दीस मोजेरेच्या वावराड्या दिसां परी न्ही जशें गुलाम सवळेक आशेता आनी वावराडी मोजेरेच्या निरीक्षण करता तशें निरपळ म्हयने म्हाका फोव जाले कंतिदुखीच्यो राती म्हजो वांटो जाल्यो अंतोळणार आड पडटना हांव म्हणटां हांव केन्ना उरतलों पूण रात लांबत वेता दीस उदेसर हांव तळमळटां विणपाच्यो सुतागाडयो प्रास म्हजे दीस वेगीत धांवतात बरवशा विणे ते संपून वेतात म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उगडास धर म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे ना
देवाचें उतर हें फापसाली काळजा बोरी करतल्या देवाक नावाडा फापसाली काळजा बोरी करतल्या देवाक नावाडा सर्वेस्पराक वाकडा सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले बरे आमच्या देवाची कीर्त गावचे कितले योग्य आनी धादोसकायेचे जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्पर नव्यान बांदता इस्रायलाच्या शिंपडलेल्यांक तोच परतून एकठांय करता फापसाली काळजां बोरी करतल्या देवाक नावाडा फापसाली काळजां तो नव्यान बोरी करता तांचे कांय बांदून ती अखंड करता मेकेत्रांचो सांखो ताणेंच थारायला हर एकल्याक तो नांवान आपयता फापसाली काळजां बोरी करतल्या देवाक नावाडा वर्तो आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पो ताच्या जाणवायेक मीठ मेरना कालथ्यांक देव उंच उबारता कोठ्यांक तो धरणीक आपटिता फापसाली काळजां बोरी करतल्या देवाक नावाडा फापसाली काळजां बोरी करतल्या देवाक नावाडा सांत पावलान कोरीतकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा भावा भयणीनो हांव सुवार्ता परगट करतां वय पूण हे विशयांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी तरी पूण म्हाका खंयच्योय निर्भोग नासतना म्हजें अधीन केल्लें करबारपण हांव जारी करतां तितलेंच तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव परतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करतां हें बागस म्हजी मजुरी हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां अस्कतांक जोड घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो कशें पुणी कर्ण थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाकच कितें कितें हांव जाय जाय तें हांव जालो हें सगळें सुवार्ता पासत हांव करतां कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळा जाय म्हणून म्हजो एक बरवसो देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमका येसुया. जेजू सिनगोगांतलो बायसर नव्यातस सिमावच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव ताचे सांगता आसले. सिमावची सासूमाय तापार न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली. सगळे शहरस त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्ले. तरावळ पिडा आनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवसार धांवडयले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जाना आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमाव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडून ते म्हणाले, सकडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करीत जंय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनेगॉगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडयत आसलो. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तदई मोगाळ भाव बहिणीनो, आस्पत्रेच्या एका कुडांत 2 कठल्यांनी 2 पिडेस्त आसले. एकलो ताच्या पिडे निमती उठून बसूंक सयत ताका जायनासलें. तो न्हिदिल्ले कडेन साचुल्लो. आनी एकलो थोडो बरो आसलो. अशें नर्सां येवन तवळ ताका थोडो वेळ बसयतालीं. आनी वो बसले वेळार तिशीन भायर पळोवन आपणें कितें पळयता सगळें ताच्या सांगाती पिडेस्ताक सांगतालो. एक दीस म्हणटा, थंयसर भायर पळय कितलें सुंदर उद्यानवन, कितलें सुंदर थोट थंयसर, फुलां थंयसर आसात, ल्हानशें थळें थंयसर आसा, थंयसर ती बातकळी आसा, थंयसर ती उपयेवन आसात. हें सगळें तो वर्णन करता. आनी एका दिसा तो म्हणटा, पळय कशें तो लोक पुरुशांवार थंयसर येता, थंयसर भुरगीं कशें थंयसर एक सांगाता एक गुंप करून वेचें, हांसून खेळून नाचून वेचें, ताचे विशांत अशें हर एका दिसा म्हणले बरी थंयसर आपूण कितें पळयता म्हणले भाशेन थंयसर तो आनी एका पिडेस्ताक सांगतालो. अशें त्या पिडेस्ताकी थंयसर तो संतोशांत दवरूंक पळयतालो. दीस पाशार जाले, थोडे म्हयने पाशार जाले. हो पिडेस्त बरो जावन ताका डिस्चार्ज जावन थंयसर ताका घरा धाडलो. आनी तो वळू आनी एकलो पिडेस्त परत लागलो, म्हाका त्या कुशीन शिफ्ट करात, म्हाका त्या बेड्डाक शिफ्ट करात. आनी अशें तोय बरो जावन येता आसतना थंयसर ताकाय बसोवंक आनी भायर पळोवंक अवकाश मेळ्ळो. आनी तो पळयता थंयसर आनी एका बिल्डिंगाची वणद सोडून थंयसर वोडती दिसना, फुलांचे तोट दिसना, या थंयसर भुरगीं खेळचीं या कोणी लोक आशार पाशार जावचो दिसना. ह्या वेळार तो नर्सा लागीं अशें सांगता आसतना ती म्हणाली, ताणें कशें पळोवचें, ताका दोळ्यांक दिश्ट नातल्ली. आनी ह्या वेळार ताका समजता ताका दोळ्यांक दिश्ट ना, जिवितांत इतले कश्ट ताका भोगतात जाल्यारय हे कश्ट ह्या कश्टांचो बरो म्हूण लेखी नासतना आपल्या जिवितांत तें बरेपणान ताणें स्विकार केल्लें आसा. आनी आपणाच्या भोंवतणी आसल्ल्यांकय तो संतोशांत दवरूंक पळयता. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पिडा येता, समस्या उपजतात. अशें जायत्या संगतींनी आमी पाशार जातना आमकां दूख भोगता, बेजाराय भोगता, निराशा आमच्या जिवितांत येता. थोडे बोटी ही पिडा आनी कश्ट समस्या आमच्या जिवितांत येता आसतना न्हयच आमी कश्टांत आसाव या निराशेंत आसाव,
आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्यांकी आमी थंयसर निराशेंत घालता तांकांय दूख दिता या तांकांय आमचे थंय ती बेजाराय येवचे भशेन आमी करता तर आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा की जें कितें कश्ट पिडा अनवरां समस्ये ते आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी ते बरेपणान स्विकार करचे कित्याक ह्या कश्टां अनवरांत आकांतांत ह्या समस्यांत आमीच न्हय आमचे सांगाता सोमी आसा तो आमचे सांगाता आसून आमकां बरेपण तो लाभयतलो म्हणलो संदेश आमकां ह्या वरवीं थंयसर दितात हाचे पयले वाचप जॉबाच्या पुस्तकांतले ते विंचल्ले ते जावन आसा जॉबाच्या जिवितांत देवात हांव जायतीं बेसांवां ताणें जोडून घेतिल्लें आमी पळयता देवान ताका जावं पुरो भुरगीं बाळां बरें कुटुंब शेतां बाटांनी जायतें पीक हें सगळें ताका थंयसर फावो केल्लें आनी थंयसर तो सैतान देवा लागची परवणगी मागता आनी म्हणटा हांव ताका इल्लें परिक्षा करून पळयता आनी त्या दाळा तूं तसो भावार्थ पळयतलोय म्हूण थंयसर सांगता कित्या खातीर हें जॉबाचें पुस्तक आमकां दिल्लें आसा जुदेवा मदें एक चिंताप आशिल्लें जें कितें बरेंपण आमी भोगता तें सगळें देवाचो आशिर्वाद जें कितें पिडा शिडा आमच्या जिवितांत आसात अनवरां येतात तें आमच्या फातकाक लागून असलें चिंताप थंयसर आशिल्लें तें सारकें करचे खातीर तो बरयणार ह्या जॉबाच्या पुस्तकांत वरवीं तांकां तो संदेश दिता कश्ट अनवार पिडा शिडा आमच्या जिविताचो तो एक वांटो आनी जॉबान आपल्या जिवितांत इतले कश्ट संकश्ट आयल्यारी ताका बेजाराई भोगल्यारी देवाचेर भावार्थ ताणें साडूंक ना आपल्या जल्माच्या दिसाक लेगून तो थंयसर शिणू सारता तितली बेजाराई ताका थंयसर भोगल्ली ती जावन आसा जाल्यारय ताच्या पुस्तकांतलें एक उतर आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय देवान दिल्लें सूख सगळें आमी स्विकार करता जाल्यार आमच्या जिवितांत येवचें दूख आमी कित्याक स्विकार करूंक नजो हेंच आर्थर ॲश अमेरिकाचो टेनीस प्लेयर तोय आमकां दाखोवन दिता एक काळो या निग्रो तो जाल्यारय थंयसर ह्या टेनीस खेळांत तो थंयसर नावाडीक जालो आनी ताणें थंयसर जायत्यो प्रशस्त्यो ती प्रायजां आपणायलीं आनी ताका व्हरतो संतोश भोगुल्लो आनी उपरांत ताच्या काळजाच्या ऑपरेशनाक लागून ब्लड ट्रान्सफ्युजन करता आसतना ताका थंयसर एड्साची पिडा लागली आनी ह्या पिडेन तो आसतना ताकाय खंडीत जावन बेजाराय भोगली आनी ह्या वेळार तो म्हणटा की इतल्यो सगळ्यो प्रशस्त्यो म्हाका मेळटा आसतना इतलीं पदकां म्हाका मेळटा आसतना प्रायज मेळटा आसतना हांवें देवा लागीं विचारूंक ना हें कित्याक म्हाका पूण आतां ही पिडा येता आसतनाय हांव देवा लागीं विचारचो ना देवा कित्याक म्हाका हे कश्ट कित्याक म्हाका ही पिडा म्हणलें हांव विचारचो ना ताणें जायतीं बरीं कामां केलीं समाजीक लोकांक जावचे भशेन बरें करूंक तो वावरलो जाल्यार ही पिडा येता आसतना देवा लागीं ताणें विचारूंक ना देवा हांव इतलें बरें केलें इतलें बरें जिवीत जियेलो जाल्यारय कित्याक म्हाका ही पिडा तुवें धाडल्याय म्हूण ताणें विचारूंक ना आनी अशीं जायते महान व्यक्ती आमकां एक आदर्श जावन आसात जे कितें कश्ट येतात तेय आमी बऱ्यान स्विकार करचे कित्याक देव आमचे सांगाता आसा देव आमकां हे कश्ट पिडा सोसूंक ती तिरासण दिता ती गटाय दिता बोळ दिता म्हणल्यार आमी ओपून येवन आमच्या जिवितांत मुखार वचूंक आमकां प्रेरण दितात तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू जायत्यांक बरें करीत गेलो आनी लोक ताका सोदून वेता आनी थंयसर म्हणटा तूं खंय आसाय लोक तुका सोदून आसा वय जायतो लोक जेजूक सोदून येता ताचे तान बरेंपण जोडूंक आनी अशें आमी पळयता जेजू हर एकल्याक तांच्या गरजांनी तो थंयसर पावता आनी जेजू थंय काफरनाव त्या गांवांत थंयसर आसलो आनी त्या काफरनाव म्हळ्यार बुजावणेचें शहर थंयसर जेजू थंयसर सगळ्यांक ती बुजावण थंयसर दिता आनी त्या सिमांव पेद्रूच्या घरा तो थंयसर गेलो ताचे सांगता हेर शिसी थंयसर आसले थंयसर जाकोब आनी जुवांवूय ताचे सांगता त्या सिमांव पेद्रूच्या घरा गेले आनी जेजू थंयसर तिका वचून बरें करता
ताप तिका आसलो आनी त्या काळार असले ताप आयल्यारय ते बारीक रिस्केचें तें जावन आसलें आनी थंयसर जेजू येता कांय सांगनासतना तिचे हात धरून तिका थंयसर उठयता आनी ती बरी जाली. तापान ती आसली जाल्यार आतां बरी जाल्या उपरांत ती थंयसर हर एकल्याची सेवा करूंक लागली. म्हळ्यार तिच्या काळजांत आतां आनी एक उजो थंयसर पेटोवन आसलो हेरांची सेवा करचें. आनी जेजूय थंयसर आमी पळयता सिनागोगांतावन भायर सरन थंयसर वेता आसतना लोकांक थंयसर बरें करूंक तो गेलो. आनी तशेंच सिमांव पेद्रूची सासू माई बरें जाल्लीच हेरांची सेवा करूंक लागली. तर आमकांय हेंच आपोवणें मेळटा वसात जायतीं आसात तांकांय तुजी गरज आसा. जी कितें आमी बरीं आसा आमी वचून हेरांच्या गरजेंत पावोवंक आसा. जेजू सिनागोगांतावन भायर सरून थंयसर पिडेस्तांक तांच्या गरजांनी पावलो. तशेंच आमी मिसाच्या आख्रेक याजकांतावन तो संदेश घेता वसात तुमकां शांतीन आनी प्रितीन हांव धाडटां खंयसर धाडटा हेरांची सेवा करूं. जावं पुरो आमच्याय घरांनी पिडेस्त आसात जावं पुरो आमच्या घरा बगलेन आसात ह्या जायत्यांक आमची एक भेट जाय तें एक बुजावणेचें उतर जाय. जेजू आमकांय धाडटा वचून तांच्या गरजांत आमी पावोवंक. कित्याक जो कोण देवाच्या हजरेंत थंयसर आसा देवातावन तें बरेंपण जोडून घेता आशिर्वाद घेता तो वचून हेरांची सेवा करता. हेरां थंय मोगान थंयसर तो जी येता. आनी तशेंच आमी पळयता थंयसर जाकोब आनी जुवांव थंयसर आसले. सिमांव पेद्रू आनी आंद्रे सांगात ताचे ते आनी अशें आमी ताच्या घरा कित्याक वचोंक जाय. जेजू ताच्या घरा येता जेजू थंयसर तो बरें करता. आमी आमच्या घरा या म्हूण ते वचोंक नात. तेय थंयसर आपल्या फ्रेंडाच्या घरा या आपल्या शेजाऱ्याच्या घरा या आपल्या सांगाता आसलेल्यांच्या घरा थंयसर ते गेले आनी थंयसर तेय थंयसर बरें करतल्या वावरांत थंयसर ते सांगातपण दिवंक लागले. वय मोगाळ भाव भयणीनो न्हयच आमची मोगाची या आमच्या वळखीची कोणीय थंयसर गरजेंत आसात या तांकां आमी भेट दिवची एक बरें बुजावणेचें उतर उलोवचें या तांच्या कश्टांत आमी इल्लोसो वांटो घेवचो. आनी हेंच जेजू आमकांय करूंक हर एक फावटी आमकां धाडटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट संकश्ट आमी स्विकार करया. कित्याक बरेंपण आमी देवातावन जोडटा. बरेंपण आसतना या आमी सुखांत आसतना आमी भलायकेंत आसतना आमकां संतोश भोगता. तर आमच्या पिडे शिडेंत आमी देवा सरशीं आमी वचोंक जाय. कित्याक तो आमकां आदार दिता तो आमकां बरेंपण दिता. अशें आमी पळयता जायते पिडेस्त थंयसर आयले आनी थोड्यांक हेरांनी हाडले. तर आमी आमचे कश्ट समस्ये पिडा व्हरून जेजू लागीं आमी वचोंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडटा आमी सांगलें जाल्यार सगळ्यांक कळटा. म्हाका बरें ना म्हूण हांव पिडेस्त म्हूण सगळ्यांक कळटा. देखून गुठानच आस्पत्रेचें गुठानच थंयसर घरा भितर रावचें. ताच्या बदलाक आमी विचारया कोणाची मागण्याची कुमोग म्हजे पासत माग. म्हाका ऑपरेशन आसा जावंक पुरो म्हाका कितेंय भलायकेचे समस्या आसा जावंक पुरो म्हजे पासत इल्लें मागा. आनी अशें आमी सांगता मागता आसतना खंडीत जावन देवाची ती कृपा देवाचें तें बरेंपण सगळ्यांक तें लाभता. आनी अशेंच आमच्याय कश्टां आकंतांत आमी जेजूचो आदार सोदून ताचो सांगात सोदून आमी वचोवंक आसा. आनी तशेंच आमी पळयता ते जाकोब आनी जुवांव थंयसर कशें वचून थंयसर सिमांव पेद्रूच्या घरा भेट करतात की तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वचून हेरांची भेट करया. एक बुजावणेचें उतर आमी उलोवया. तशेंच पावल सांगता की शुभ वर्तमान प्रगट करचो म्हजो कायदो तो करिना जाल्यार म्हजें जिवीतच व्यर्थ या म्हज्या जिविताक अर्थ ना. हर एकल्यांक कितें जाय जंय तें जावन हांव जियेलो. जावं पुरो सुवार्ता प्रगट करची या कोणाच्या जिवितांत कितें हांवें जावंक जाता त्या रितीन हांवें जावंक वावरचें. ते दाळा म्हज्याय जिविताक खरो अर्थ मेळटलो. म्हजेंय जिवीत सदांच संतोशाचें जावंक पावतलें. तर ही कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान आमी मागया. तोच जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादीत करूं आनी आमचें दिसपट्टें जिवीत ताच्याच
आशिर्वादान भरलेलें जावं म्हूण मागया. आमीन. सगळीं आमी उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या सुताक, आमच्या सुम्याक, पवित्र आत्म्यावरवी गरबेत संभवलो, हांव उपकार मयेतावन सल्मलो, पावस ताका कालकांनी कस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेले मध्ये देवलो, तिसरे जामेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या न्हू, देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमची जतन घेता. आमी भावार्थान केल्ले मागणे केदिंगच निर्फळ जायना. ह्याच बरवशान आमची मागणी आमी बापा थंय उबारुया. बापा, आमच्या पापसाहेब बेस्प आनी पवित्र सभेच्या सर्व मणयाऱ्यांक तुजे दयेची दिश्ट घाल. तुजे राज परगडच्या मिसावांत तांकां सदांच उर्बेस्त दवर म्हणून आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सत, नीत आनी भावबांदपणाच्या मौल्यांनी आडळते चलोवन लोकांच्या बरेपणा पासून वावरिशे तांकां बरें मौन दी म्हणून मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडा, अनवरा, नश्ट आनी बेकारपण असल्या समस्याच्या सुळयेंत शिरकून कशा रासच्या आमच्या भाऊ भयणीक तूं पाव. आमकां तसल्यांच्या गरजांक पावची हातेरां कर म्हणून आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. जिवितांत शेवट सांडून बेजारायेन आनी निराशेंत जियोवच्या आमच्या मदल्या भाऊ भयणीक उर्बेन अर्थभरीत जिणी जिवोवची वाट उक्ती करून दी म्हणून आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वान आनी मौल्यांनी प्रेरीत जावन पृथ्वीचे मीठ जावन जियोवच्या आमच्या तरणाट्यांक फावो कर म्हणून आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी जेजूच्या मिसावाचो शेवट समजोवन ते परी जियोवंक आनी त्या शेवटा पासून वावरूंक आमकां उर्बेन बर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या वैयक्तीक गरजां पासूनय आमी मागया. आमच्या घरांनी आमच्या बोवारी सबार पिडेस्त आसात, आस्पत्री आनी सबार जण आसात, तांचे पासून आमी मागया. जायत्यांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां, तांकांय जेजूची कृपा आनी आदार आमी मागया. सर्गींच्या बापा, व्हडे फातयेणेन आनी आमी तुजे थंय उबारलेली आमची मागणी आनी सर्व आमच्यो गरजो तूं मानून घे. तुवें आमकां दिल्लें मिसांव आमी जियोवंक आमकां तूं उर्बेवंत कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Baba, ulia vaina, sangi Baba, seberbeda, angkat suka, ye Baba, kari kapci, mogan tuka, asme doci, kikol teri, mogan diuci. Baba, tu svikar kar, ye Baba, kani kamchi, mogan tuka, azbe donchi, kikol tari, mogan diuchi, dayin Baba, tu svikar kar. प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्वर बांदून घेव. मोगाळ बापा आमच्या रसनारा हो उंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सासणाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेद्रांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकळ तुवें रचली. ताचे सुरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता तारण मेळ्ळली तुजी परसा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गारी संसार बदला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीचे वाणजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सकट परगटुया.
तुझ्या कुसानी कुल जीवन कोणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सरबोर्दारा आमची चळवळ कर जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकारी मोरये देवाचे माये सांगाते बगेवन धर्मदूतांनी सर उकाळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सडवणदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आपणा लागीं आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांक बरें कर्ण नवें जिवीत दिल्ली ती. आज आमकांय ह्या जेवणाक तो आपयता आनी बरेंपण दिवंक तो अत्रेकता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळ्यांत ती आमी सुमेस्त सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत
घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें ताव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या काळजात स्वागत करता, तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये बो लाले मागता, ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावता, काळजा दारू घडून रावला. तुझे घरी येवन पावला, काळजा दारू घडून रावला. रास्तू कर्या बिडारा, निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ये मोच्या काळजात स्वागत करता, तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये बो लाले मागता, ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुझे घेव खावायला, वाट तुझी पळेव हांव रावला. दर्शन तुझे घेव खावायला, वाट तुझी पळेव हांव रावला. रास्तू गया बिडारा, निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ये मोच्या काळजात स्वागत करता, तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये बो लाले मागता, ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंट्यांत आनी एकेकाल सीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सफळ कर. हो जाव आमचो संतोष. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दयकन बसात. आज सांजेर 7:30 वरार हांगासर इगर्ज मताची मागणी आनी आराधन आसतलें. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयले याजाक जावन आसात. बाप आजित रोड्रिगस कार्मेलीत याजाक प्रस्तुत 9 वरांत आजच्या आमच्या घराचे ते सुपिरियड जावन आसात. तुमच्या सर मिसा वावरांत आमी तुमकां बरें मागता. तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझी गाता उपकाराक तुझ्या अर्गांता वाटेन तुझे सोलू मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदार मागता. वाटेन तुझे सोलू मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदार मागता. सोडून सर्गी कारणान वेता सोम्या कुर्पे बसता तुका तुझे पार्थे मुखार सरता मुर्गे सोम्या मी वेता हीर तुझी गाता उपकाराक सर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलू मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मरिया आशीर्वादी वामका. अगेन क्रिस्ताचे कृपेन देवाक आमच्या देवा आमच्या दसऱ्यांतले पापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.